ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. बाय पळय रे. सो आयज म्हळ्यार आतां सांजचे न्ही कितले जालो रे टायम 3:15 सुमार जाली आनी आमी आतां भायर सरल्या वचपाक काणकोण. तर आयज आमी वयता काणकोण गोवा बागायतदारान. तुमकां तर खूब जाणांक खबरूच आसा. हांव न्ही अशें मंथली जे आसा पळय ते ग्रॉसरी घेवन येता. अशें करून परत 8 दिसांनी जाय तेच हाडटा बीन पळय तशें करना. हेंच करता सोमतेच एक म्हयन्याचें सामान जें आसा पळय न्हू तें एट अ टायम घेवन येता. बऱ्याक पडटा न्ही तशें हाडलें म्हणटगीर. बाय मस्ती करता पळय. तशें एकदांच हाडलें न्ही म्हणटगीर बरें जाता. अशें हुस्को आसना कितें सामानाचो बीन. कसली रेसिपी जावं कितें करतलो एक डीश बीन जाल्यार आनी बऱ्या पडटा. सो आनी आमकां पयलीं सान घरा कडल्यान संवय मा बसून तशीच करताली. पयलीं पप्पा आसतना सुद्दां एकदां गेले बागायतदारान म्हयन्याचें सामान जें आसा पळय तें घेतलें येयलें अशें म्हणून. बाय पळय पळय हे न्ही तेजे कडेन हें आसा सॉक्स आसा हे असले हे पळय हांगासर हे अशें करून सॉक्स आसा तेगेले. दाखय रे बाबा. देन तांकां न्ही वयर अशें करून टॅडी आसा. किटन आसा टॅडी न्ही किटन. सो ते न्ही धरता पांयां व्हरता तोंडा कडेन आनी ते हे जे आसा ते किटन ते तोंडाक घालता सगळे. अशें म्हणा एका पॅसिफायर घातलेलो तोंडाक जाल्यार तो काडून उडयता आनी तेच घालता तोंडाक. मस्ती. सो आतां आमी वता काणकोण गोवा बागायतदारान सामान हाडपाक. ह्या म्हयन्याचें सामान जें आसा पळय तें हाडलेंच नाशिल्लें. लास्ट मंथ हाडलेलें बट ह्या म्हयन्याक हाडूच नाशिल्लें. सो म्हटलें या अशें म्हणून ह्या म्हयन्याक घेवन येवया सामान. आतां कितें कितें जायत आसा न्ही वॉर आनी हें तें कोण म्हणटा पेट्रोल म्हारग जातलें, कोण म्हणटा तेल म्हारग जातलें, कोण म्हणटा गॅस मेळना. सो सगळो बोवाळ जो आसा पळय न्हू तो चालूच आसा. सो तो बोवाळ चालू आसा तो आसा आनीक हेवूय बीन आमचें म्हयन्याचें सामान जें आसा पळय न्हू तेवूय बीन हाडपाक जायत न्ही अशें म्हणून वता. बाय न्ही हांगासर उलटे पडटा पळय रे ते आतां परते पडटा थंय पावता पळय मरे. पावना तेका सीट आतां. पयलीं अशें करून हांगा घातलें न्ही बरें अशें करून खेळटालें. आतां न्ही मस्ती करता सामकें उलटे पडटा आनी थंय पावता. सो आतां तें म्हयन्याचें सामान जें आसा पळय तें हाडपाक वता बागायतदारान. 3:15 जालीं 3:30 बागायतदार ओपन आनी आमी घरा कडल्यान भायर सरलेलीं सारकी टायमार. अशें चिंतलेलें 2:30 या म्हणून. हो म्हणटालो 2:30 म्हणल्यार या अशें म्हणून. बट म्हाज्या मायंडान म्हाका खबर आशिल्लें आमी 2:30 म्हणल्यार 3 ही जातलीच अशें म्हणून. म्हणल्यार सारकें 3 भायर सरलीं आनी हांगा येवन पळयत जाल्यार गेट पडल्या. सो ही पळय गेट पडलेली आसा. आतां गेट ओपन जाता मागीर आनी 15 मिनटान मागीर पावपाक जाय. मातशें बेगीन गेलें न्ही बऱ्याक पडटा. पार्किंगाक मेन म्हळ्यार बऱ्याक पडटा आनी गर्दीय बी नासता. बिलींग बी बरें जाता बेगीन. आनी एवरी टायम न्ही आमी मा आसताली पळय तेन्ना वयताली. मा एका घेवन बसताली गाडयांक बीन नाल्यार भायर बीन रावताली आनी हांव आनी हो वचून सामान घेवन येतालो. आतां मा ना फर्स्ट टायम आमी एका घेवन वचपाचें आतां बागायतदारान. पळोवया कशें कितें करता तें. तूं बसतलो रे गाडयांक? हय बायक घेवन बसतलो. आनी हांव एकल्यान वचून बागायतदारा बाजार करपाचो. इतली बॅगां तुवें म्हाका बायेचें बॅग हाड म्हणलेलें. ताका तितून घालून थोडी घेवन भोंवता आशिल्लो तूं बागायतदारान. याद ना रे म्हाका हाडूं ना म्हटल्यार. आनी हें पळयात हांगासर आतां तो पळय 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 रे पळय 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 पडूं न्ही उमते पडून थंय पावता. गेट पडल्या केन्ना ओपन जाता पळोवया. आनी हें हांगासर पळय मस्ती करपाक लागला. आतां न्हिदतलें तें. गाडी आतां म्हळ्यार स्टॉप आसा न्ही ताका लागून तशें करता. एकदां गाडी चालू जाली की मागीर न्हिदतलें. ओके सो चलो पळोवया. गेट ओपन जाली की मागीर बागायतदारान डायरेक्ट. कांय ना आनी काम ही भायर न्ही अशें करून आनी दुसरें काम कांयच ना. जस्ट अशेंच हेच बागायतदारान ग्रॉसरीज तीच घेवपाची आनी येवपाचें आनी कांय ना. सो भाजी बीन आसता सांजची सुद्दां मेळटा. बाबा पडटलो. मेळटा भाजी बीन जी आसा पळय ती सांजची सुद्दां मेळटा. सो ती आमी भाजी बीन कितें मेळ्ळा जाल्यार थोडीशी घेवन येतले. मागीर संडे बीन वचपाक मार्केटान नाका न्ही ताका लागून. सो पळोवया कशें कितें तें दाखयता मागीर तुमकां. ओके हें कशेंच व्हिडियोय करूं दिना आनी कांयच करूं दिना. आपलें गणार करता. हे आयली ट्रेन. खूब वेळ जालो आमी हांगासरच आसा. आमी पावले तेन्नाच पडला न्ही रे गेट. सो फायनली आमी पावली. हे पळय बागायतदार बाजार. आनी तुमकां सांगता गर्दी इतली हेवटेन तेवटेन ट्रॅफीक ते फाटल्यान जालेंच हे पळय सगळें ब्लॉक जाता. आनी हांगा बी पार्किंग बी कांय ना. कोणाच्या गाडी मुखारच लायला अशें करून.
हो बसता खंय कित्याक तो येतलो न्ही कोण गाडी काडपाक लागून तेका बसता खंय मागीर तेणें काडली की येता खंय बायक घेवन बेगीन कर म्हटल्यार सामान घेवू नाका गर्दी आसा जाल्यार आनी ही पळय हांगासर तुमकां जी लायन दिसता पळय ना मागीर येता ते सिलिंडरा लागून लायन पळय थंयसून येपा हांगासर जाय पळय हांगासरल्यान हांगासर इको लायन पावले आनी या बागायतदारान बागायतदारान आयज खूब गर्दी आसा हांव एकलेंच व्हडली बॅगां घेवन दोन दोन वट्टा ह्या सायडीन त्या सायडीन हें पळय हांगासर आमचें सामान आनी ही पळय मॅडम बसल्या ताका आमी भितर घेवन गेल्ली बागायतदार बाबा बागायतदारान गेल्ली न्ही रे तोंड पुसयात सो जालें सामान घेवन आनी आसा ना अशें ना गर्दी आसा चड ना बट आसा ओके सो चलो बायेच्या बॅड हांगासर हो घेवन रावलो बायक थोडो टायम मागीर येयली ते रडपा लागले खंय गेलो भितर सो आमी न्ही कोस्टला येयल्ली आनी बाय पळय हांगा कोणा वांगडा भोंवता एकली घेवन गेले दुसऱ्या कडल्यान तिसऱ्या कडेन पावले आमी न्ही बागायतदारान गेल्ली अशें चिंतलेलें म्हळ्यार आमकां अशें दिसतालें की हें विंडो ओपन आसा कितें खंयचो आवाज येता अशें दिसलेलें की हें आसतलें म्हणून खूब गर्दी आसतली कित्याक लोक ज्या भशेन पॅनीक जाल्या पळय न्हू त्या भशेन अशें दिसतालें की खूब गर्दी आसतली म्हणून बट ना गर्दी नाच बागायतदारान काय आसा गर्दी ना अशी ना बट युजली कशी गर्दी आसता नॉर्मल दिसांनी तशी गर्दी आसा कितें पडटा म्हाज्या तोंडार सो युजली कशी गर्दी आसता नॉर्मल अशी तशीच आसा व्हडली अशी चवथीक दिवाळेक आसता तशी गर्दी तशी बी कांय ना नॉर्मल अशी आसा आनी भायर म्हळ्यार बागायतदाराच्या ऑपोजीट न्ही ते सायडीन मातशे सायडीन गॅस एजन्सी आसा थंय म्हणून पळय एक गर्दी अशी पळय तुमकां दाखयतले पावे मे बी तुमकां व्हिडिओचेर सारकें दिसूना आसतलें पण तुमकां सांगता इतली गर्दी आनी लोकांलो इतलो बोवाळ सामको क्याव म्याव करून बोवाळ आनी गर्दी भरपूर सारकी थंयच कितें OTP कितें येयना खंय आनी ते गॅस एजन्सीन गर्दी गॅसाक लागून न्ही म्हळ्यार सिलिंडर घेवपाक लागून न्ही जस्ट OTP काय कितें तरी जनरेट करपाक खंय त्या बागायतदारान कोण उलयताले कित्याक बाबा म्हणून लोक इतलो पॅनीक जाला कळना म्हाका आसत अशें ना की हय तेलाची रेट वाडटली पेट्रोलाची रेट वाडटली गॅसाचो रेट वाडटलो ऑलरेडी गॅसचो आसा पळय ते 65 रुपीज कितें तरी वाडला खंय न्ही रे म्हणटाले म्हाका काल आसतलें वाडटलें बट अशी रश लोकाली सारकी लोक सामान घेयनात गॅसूच घेतात आमी मंथली जी हे आसा पळय आमची शॉपिंग ग्रॉसरीची ती केली कंप्लीट मागीर अशें भायर सरपाक मेळना जावं अशें करून हो खंयी वयता आनी कितें जाता मागीर सामान ना हुस्कोन नाका न्ही अशें म्हणून या म्हटलें आनी हांवूच गेल्लें पयलीं सामान हाडपाक हांवें अर्दाच्याहून चड अशें सगळें सामान कलेक्ट केल्लें 2 बॅगांनी मागीर हो येयलो पार्किंग पयलीं आमकां सारकें मेळनाशिल्लें मागीर ती कोणें गाडी काडटली आनी सारकें पार्क केलें आनी हो आयलो मागीर बायक घेवन बाय सामकें एक्सायटेड हेवटेन पळयता तेवटेन पळयता ताका हेंय दिसता तेंय दिसता लायटी दिसता सॉंग्स वाजता सगळें सो तें एक्सायटेड जालें सारकें ना न्ही न्हिदता एक्सायटेड सारकें आनी थंयच्यान आयलें बिल बी करून ताका मागीर स्वेटींग जावपाक लागलें गरमी जावपाक लागली सारकी स्वेटींग येवपाक लागलें आवय हालता सगळें सामकें स्वेटींग जावपाक लागतकीर तें मागीर बेजारपाक लागलें म्हळ्यार अशें उक्की पडून रावता खानाचेर धरतकीर सो तशें करून हें केलें आनी मागीर आमी कोस्टलान आयलीं पळोवया म्हटलें गाडी सगळी हालता कोस्टलान आयलीं पळोवया म्हटलें गॅस बीस मेळना म्हणटा रेस्टॉरंट्स बंद जाता न्ही अशें म्हणून अण्णाली खबर घेवया म्हणून गेल्ली पयल्या गाडी आसा अण्णा ना खंय तरी गेला खंय तांकांय बी गॅस बीस कांय मेळना अशें म्हणून आयटम्स बी कमी केल्या म्हणटात कांय नाशिल्लें आतां सांजे बी चड डोसा आनी बन्स इतलेच ऑप्शन आशिल्ले आनी बाकीची च्या कॉफी बीन ते सगळे ज्यूस बीस बाकीचे सगळे गॅसा वयले हेच सगळे हेच आशिल्ले डोसा आनी बन्स आनी कांय ऑप्शन नाशिल्ले सकाळीं आशिल्ले भाजी इडली बिडली सगळें पण आतां कमी करतले म्हणटले गॅस मेळना जाल्यार सो
जाले आमचे बाजार जसो बीन तो आतां मातशें बेकरीन वतले थंय दूध बीन तें घेवपाचें आसा तें घेतलें सगळ्यान मागीर घरा. आनीक आतां अशी परिस्थिती आसा पयलीं न्ही हांव फुडें बसतालें सामान सगळें फाटल्यान घालतालें आनी आतां दाखयता तुमकां हांगासर सिटाचेर बीन सामान आनीक हांव फाटल्यान न्ही रे. आनी बाय न्हिदलाय पळय हांगासर ताका न्हिदयलें म्हणल्यार तें न्हिदता गाडी चालवली की तें न्हिदता तें. आनी थंय रेस्टॉरंटा तेंचे कडेन न्ही रे सगळ्या कडेन भोंवता ते येयले दारार आसतना ती सगळी वळखता न्ही ते येयले कावंटरा वयल्यान थंयच कावंटर सोडला आनी ताका घेवनूच गेले. आनी मागीर हे तांकां सगळ्यांक हांसता सगळ्या हांसा हांसून दाखयता खंय ती मागीर सगळीं धरता हांव धरता तूं धरता करून आनी सगळ्या भोंवोन येयले तें आतां तेंचे कडेन. आनी मागीर तेंगे थंय गरम जावपा लागतकीर हें करपा लागलें. आमी एक लिंबू सोडा पिली न्ही रे आनी आयलीं आतां कांयच खावूना बीन नाका म्हटलं गरमेक ते तेलाचे डोसा बिसा नाका अशें म्हणून. गरमेक खंय कितें वयता नाका म्हटलें एका लिंबू सोडा एक घेतली पिली आनी आयली. आतां वता घरा कडेन. ओके सो चलो घरा कडेन वता आनी मेळटा तुमकां. बेकरीन वचूं जाय आयकलां बेकरीन वचूं जाय दूद घेवपाक. दूदच वोत मारता तोंडार. घरा कडेन पावली घरा कडेन पावून रात बी जाली आतां न्ही टायम 9 जावपाक येयली 9:05 आसा. आनी घरा कडेन येवन व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो कांयच करूना व्हिडिओ करूना घरांतली कामां जी आसा पळय तिवूय बीन कांयच करूना कांयच म्हणजे कांयच करूना. सगळो पसारो जो आसा पळय न्हू तो तशाचो तस्सो पडलेलो आसा. दाखयता तुमकां पळयात दाखयता कसो पसारो पडला तो. हे पळयात हांगासर बायेचे कपडे जस्ट फोल्ड करून दवरल्या. हे पळयात हांगासर बायेक घातलेले हे पळयात वयर कपडे सुकपाक घातलेले. आयज बेडशीट्स बी सगळी काडलेली. 4 ते 5 दिसां भितर न्ही बेडशीट्स जे आसा पळय ते चेंज करपा पडटा. एकदां अशें जाता की डेली बीन चेंज करपा पडटा. बाय सुसू केली म्हणटकीर बेडशीट चेंज करता हांव. सो आयज काडलेले 2 दिसान बेडशीट. सो त्या भायर सगळी चादरां बी धुवन घातलेली. आनी हो पळयात हांगासर टायम जो आसा पळय न्हू 9 जावपाक येयली. आनी आमच्या हांगासर म्हणल्यार आमगेर टी व्ही चालू आसा न्यूज फॅन बंद केला गरमी जावपा लागली. सो हो सगळो पसारो जो आसा पळय हो अशाचो असो पडलेलो आसा. आनी जें कितें सामान जें कितें घेवन येयल्ली पळय तेवूय बी सगळें तशेंच आसा. बॅग हाडलेलें पळय तशें बॅग भितर दवरलेलें किचनान तशेंच आसा. आजून तितूंतले चिमटे भर बसून सामान जें आसा पळय तें काडलें ना तशेंच आसा. हेकाच लागून की गरमी जावपा लागली. बायेन कांयच म्हणजे कांयच काम करपा दिलें ना. सगळें सामान बिमान तशें आसा. क्रँकी जावपा लागलें. तुमकां तर खबरच आसा तुमी म्हाज्या लास्ट विडियोन त्या लास्ट टू लास्ट विडियोन बी पळयलां आसतलें तुमकां हांवें सांगलें पळय खूब क्रँकी जाता म्हणून. बट हांवें मागीर खुबशे जाणां कडेन सजेशन घेतलें. खुबशे जाणांनी म्हाका सांगलें की ते गरमेक लागून जें आसा पळय तें खूब क्रँकी जाता. आमचीं बी भुरगीं तशींच करता अशें म्हणून. आनी तेजो फर्स्ट समर न्ही आनी ह्या वर्सा गरमी बी जी आसा पळय ती भरपूर. सो ताका लागून बी ते खूब क्रँकी जाता अशें म्हणून म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की तूं ताका उदक जें आसा पळय न्हू तें खूब दियत राव. ताका जर सुसू सारकी चलना जाल्यार तें खूब क्रँकी जायत रावतलें म्हणून जी सुसू जें आसा पळय तेचेर मातशें लक्ष दवर अशें म्हणून सांगलें म्हाका. सो हांव तेंच आतां करता. म्हणून आयज परत सांजचें जें आसा पळय तें मातशें क्रँकी जालां तें. थंय गेलें तेन्ना बी बरें आशिल्लें तेंच्या सगळ्या कडेन भोंवलें बिवलें. आनी आतां पळयत जाल्यार घरा कडेन येतकीर सामकें क्रँकी जावपा लागलें. बस न्यूज चालू आसा. सो आतां जेवणाचें जें आसा पळय तेवूय करपा जाय. आनी जेवण करता करता म्हळ्यार डिनराक हांव भाकरी ज्यो आसा पळय त्यो करता. आनी भाकरी करता करता न्ही हांव जें सामान आहा पळय तेवूय काडून घेता. सो दोनूय कामां जातलीं न्ही एक वांगडा ताकाच लागून. सो चपात्यो करपाचें चिंतलेलें बट चपाती करपाक गेल्यार बाकीचें काम उरतलें म्हणून भाकऱ्यो करता आतां. ओके सो ताच्या पयलीं म्हणलें व्हिडिओ एंड करून घेता अशें म्हणून. आनी चलात तर आयचो हो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हो आसा बायक घेवन भितर. टी व्ही हांगासर चालूच ती आमची चालूच आसता तारक मेहता. आनी आतां न्यूज सो ती चालू आसा. हांव वता पळय तुमकां आयकूं येता आसतलें भायर हाडटा तें.